गोंयांत वेगवेगळ्या रस्त्यांची सुदारणा करपा खातीर फुडल्या 5 वर्सां भितर 10,000 कोटींचो फंड केंद्र सरकार दितलो. सीएमान गडकरी कडेन बसका घेतले उपरांत म्हायती दिली. आमी रिक्वेस्ट केल्ली की गोंयांत इंटरनल रस्त्याचेर खंयच्याच टोल जावंक जायना. म्हणजे गोंयकारांक हांगांतल्यान थंय वयता आसतना टोल पे करचो पडचो न्ही. नाजाल्यार कितें जाता, नॅशनल हायवे जाले काय सगळी कडेन एवरी 60 किलोमिटराच्या उपरांत टोल घालचो पडटा. आनी पयलीं तो ऑफकोर्स म्हणजे जुवारी ब्रिजाच्या उपरांतूय टोल घालपाचो आशिल्लो, बट आमची रिक्वेस्ट केंद्र सरकारान आनी माननीय गडकरीजीन मान्य केल्या आनी गोंयांत इंटरनल रोडांचेर खंयसरूय टोल येवचो ना. फक्त बॉर्डरीचेर पोळे आनी पत्रादेवी हांगासरूच टोल येतले आनी इन फ्युचर मागीर जेन्ना रस्ते कंप्लीट जातले तेन्ना केरी आनी हांगासर मोले हांगासर इन फ्युचर येतले. बट हे दोन टोल सद्या जे आहा ते तितकेच येतले. आमी जशें म्हणटा की 25,000 कोटी आतां पर्यंत ह्या 10 वर्सांक दिले. फुडल्या 5 वर्सांक अनदर 10,000 crores ऑफ रुपीज ऑलरेडी इन प्लॅन पायपलायन आनी तेय म्हाका दिसता पुराय जातले. मोपाक जोडपी लिंक रोड खंय एप्रील मेरेन पुराय जातलो. इट इज एन मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे. हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एप्रील म्हयन्या पर्यंत पुराय जातलो. ओके, सगळ्यात तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो ब्रीज जरी ल्हान आसलो इट इज एन हायेस्ट पिलर ह्या ब्रिजा खातीर आसा. म्हणजे ताच्या पिलराची हायट जी आसा ती देशांत सगळ्यात चड आसा. हें म्हणपाक कांय हरकत ना. वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी ते एस्टाब्लीश करता. मडगांव आनी वास्को बस पोर्टाचे काम बेगीनच जातले. बस पोर्ट्स करपाचे खंय धोरण रोखडेच करतले. बस पोर्टाचेरूय डिस्कशन जालें. बस पोर्ट आमचे वेगवेगळो मडगांव आसतलो, आमचो वास्को आसतलो, अशें जे वेगवेगळे आहा. ताजेर गव्हर्मेंट इज कमींग अप विथ द पॉलिसी म्हणजे लँड आमची आनी ताजेर कशा पद्दतीन PPP मोडान येवप ते फुडल्या म्हयन्या भितर फायनल जातली तेंच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे. ती जर जाली जाल्यार आमच्या स्टेटींतले 4 ते 5 इनिशियली बस पोर्ट घेवपाची गडकरीजीन इंट्रस्ट दाखयला. सो ते जाले आसत जाल्यार आमी वन ऑफ द बेस्ट बस पोर्ट जे आसा पळय हे दिवपाक शकतले. प्रायोरिटीज आमचो वास्को मडगांव हे आमकां प्रायोरिटीत घेवपाचे आसा, तेय पुराय जातले. मावित म्हणटा गोंयाक एक्सिडंट फ्री करूंक केंद्रीय मंत्री गडकरीन आनीक 70 कोटी दिवपाचे उतर दिला. एक्सिडंट गोंयान हायेस्ट जाता. आमी मागले नितीन गडकरीजी कडेन की ब्लॅक स्पॉट्स जे आसा ते तरी आमी नाकारतले. ब्लॅक स्पॉट्स आमी काबार करतले. 177 crore जाय पडटले मोडपाक. काल तेणें घोशणा केल्ले आपण 100 crore दिता म्हणून. आज परत आमी ताका रिक्वेस्ट केले, माननीय मुखेलमंत्र्यान रिक्वेस्ट केले ते 77 crore आमकां दी. वी वॉन्ट टू मेक गोवा एक्सिडंट फ्री सो दॅट ऑल द ब्लॅक स्पॉट्स आर करेक्टेड बाय बिल्डींग द इन्फ्रास्ट्रक्चर. एंड श्री नितीन गडकरीजी वॉज कायंड इनफ 177 crore सगळे आमकां दिवपाक. So yes, so the black spots will be something of the past in a certain period when that work is actually executed. But important पैसे आमकां पैसे दिवपाक तो राजी जालो. आमदार विरेश, कार्लोस आनी दाजी आनी हेर फुडारी गडकरीक मेळ्ळे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.